भारत पाकिस्तान संघर्षा उपरांत भारतीयांनी तुर्की आणि अझरबैजान भोंवड्यो रद्द केल्यो. गोंयांतल्या कांय जाणांनी बुकींग रद्द केल्या म्हूण गोंयचे टूर ऑपरेटर्स सांगतात. Every tour starts from Goa and ends at Goa. You don't have to go anywhere to Bombay or anywhere to take a flight. Now coming to places like Azerbaijan and Turkey, we already had a tour to Azerbaijan and Turkey a few days before the war, and now at the moment we have stopped the bookings for Azerbaijan and Turkey with the current situation. Our bookings are regularly going on for Georgia. We have added Armenia. This 52 people after Georgia are going to Armenia. All other tours are going smoothly. टर्की आणि अझरबैजान ह्या दोन कंट्रीनी पाकिस्तानाक सपोर्ट केलो आणि वी ऑल नो सद्याक टर्की, बाकू, अझरबैजान ह्या सद्याक टुरिस्ट प्लेसीस खूप वाडपाक लागल्या आणि खूप लोक वचपाक लागल्या इन द वेक ऑफ नॅशनल इंटरेस्ट आणि आमचो स्वाभिमान राखपा खातीर आमी डिसायड केले की आमचे जितले जे टूर आसा आणि हेच्या फुडें जे ते आमी टूर प्रमोट करपाना आणि आमच्या आतां आशिल्ले फुडल्या म्हयन्याक बीन आशिल्ले ते सगळे आमी कॅन्सल केल्ले आसा. वी हॅव कॅन्सल्ड ऑल द बुकिंग्स आनी इनिशिएटेड ऑल द रिफंड्स. लोकांनी आमकां खूप सपोर्ट केलो. ह्या तेन्ना आमी हे डिसिजन घेतलें की आमी कॅन्सल करता म्हणून. लेट्स बॅन दीस टू कंट्रीज आनी लेट्स शो देम द पॉवर ऑफ इंडियन टुरिस्ट की वॉट वी कॅन डू. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.